आम आदमी पक्षाचे आयज व्हॉलंटियर शिवजयंती निमतान हांगा बार्देजांतल्या कोलवाळे वाठारांत जो सेंट मायकल फोर्ट आसा जो शिवाजी महाराजान तेन्ना बार्देजाचें रक्षण करपा खातीर बांदिल्लो थंय पावल्या। आज आमी जर पळयत जाल्यार हांगा तेज्या पुराय अवशेश काबार जाल्या, बेटे नांवांक इल्लेशें उरलां, हाजे सरकारान कांयच जतनाय घेवंक ना। जर हे किल्ले आसात जे आर्कायजाव सकयल येतात ताजे जर संरक्षण सरकार करपाक समर्थ ना जाल्यार सरकारान फक्त पुतळे बांदपाचोच विचार करपाचो काय कितें? इतलेंच आमकां सांगूंक दिसता की आम आदमी पार्टी अशी एकच पार्टी आसा इंडिया भितर जी स्वराज हो प्रिंसिपल घेवन फुडें चलता आनी स्वराजाचो प्रिंसिपलाचो मूळ म्हणजे पयले मूळ बसोवपी म्हणल्यार छत्रपती शिवाजी महाराज हाका सांगला की लोकांचो आवाज सरकार आयकता। आतां ताणी सांगला ते भशेन ज्या लोकांची ह्या वाठारांतली मागणी आसली की शिवाजी महाराज आयल्या उपरांतच लोकांची मागणी आयकून पोर्तुगीजांनी सुद्धा काय अत्याचार जाताले ते ह्या वाठारांत जावंक दिले ना। ताजे उपरांत शिवाजी महाराजान पोर्तुगीजाची सुद्धा हेल्प घेवन इंजिनियरांची हेल्प घेवन कांय किल्ले जे बांदले थंय सुद्धा इतिहास सांगता की तांच्या हेल्पान सुद्धा कांय किल्ले बांदतना ताची मदत घेतलेली म्हणून। मुसलमानाचे सुद्धा कांय शिवाजीच्या आर्मी भितर खुबशे लोक शामील आसले। एक सिद्ध जाता की सगळ्यांक घेवन हे राज फुडें व्हरपाक ताणें जी सुरवात केल्ली की आज आम आदमी पार्टी ताचे त्या प्रिंसिपलाचेर फुडें व्हरपाचो प्रयत्न करतले।